आज आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर खास करून मुद्दाम कलेक्टर ऑफिसार आयल्यात आमचे मदीं कलेक्टर आसात आणि खास करून जे आमची पणजी गेल्ल्या म्हयन्याक सप्टेंबराक मिटींग जाल्ली ऑगस्टाक सॉरी ज्या मिटिंगेक WRD मिनिस्टर रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि कलेक्टर WRD सगळे जाणां एकठांय हे करून आमी मिटींग घेतली आणि तेन्ना आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी आमकां धरणग्रस्त लोक जे आसात जे साळावलीचे त्यांचे खातीर जे आयज पर्यंत कितले म्हणजे 72 साकून आयज 48 म्हणजे 48 वर्सां जाली जे तांकां मालकी हक्क मेळपा जाय जे क्लास 2 वयल्यान क्लास 1चेर तांकां तेजी नांव येवपा जाय आशिल्ली हो प्रश्न जो आसा वा तेजेर आमी डिस्कस केलो त्या दिसाक आणि ताका एकच आमी हे केली की साळावली धरणग्रस्त लोकांच्या वतीन तेंचे रिक्वेस्ट केली की आज पर्यंत जावूं शकली ना आज पर्यंत जेन्ना आमचे पयलींचे अलॉट केले 72 साली तेजे उपरांत हांकां मालकी हक्क म्हणटा ते अजून मेळ्ळो ना ते अजूनही कल्टिवेशन करतात सगळे जे 10,000 स्क्वेअर मिटर जे एग्रीकल्चर लँड तांकां दिल्ली आणि 400 स्क्वेअर मिटर तांकां घरा खातीर जमीन दिल्ली तेतूं भितर इतली तांकां दिवन सुद्दां दिली उपरांत सुद्दां अजूनही ते अदर कॉलमा भितर म्हळ्यार क्लास 2 भितर आसलेले क्लास 1 भितर येयल्लो ना म्हळ्यार तांकां मालकी हक्क मेळपा आशिल्लो तो मेळ्ळो ना जेन्ना आमी तिका नदरेन हाडून दिले की जेन्ना हो एसेंब्लीक सुद्दां टायम टू टायम हो प्रश्न हांवें रेज केल्लो पयलीं आमदार आसतना सुद्दां आनी लिडर ऑपोजिशन आसतना सुद्दां हांवें तें रेजोल्युशन मूव केल्लें त्या टायमाचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय पर्रीकर जे आसले त्यांच्या समक्ष आमी ते रेजोल्युशन मूव केल्लें ठराव हे केल्लो की तेंचे प्रश्न खूब आसात म्हळ्यार तेंचे प्रश्न जे आसात तांकां रिहॅबिलिट करता आसतना ज्यांनी तेमी त्यांना सॅक्रिफायस केल्लो तेजे आयज आमी सगळ्यांक साऊथ गोवाक आनी नॉर्थ गोवा म्हणल्यार सुद्दां हरकत ना की आमी उदक लोकांक पावता आणि ते लोकांनी सॅक्रिफायस करून सुद्दां तांकां जे प्रॉमिसीस केल्ली तेन्ना कांयच करप जालें ना तांकां बाकी सगळे एम्युनिटीज जे आसात जावं स्कूल जावं प्ले ग्रावंड जावं हेल्थ जावं आनी कितें जावं सर्वीस जावं सगळें म्हणलें पूण हे सगळे विशय आसा ते आसाच पूण मेन तांकां जमीन जी दिल्ली जे कल्टिवेशन करपाक 10,000 आनी घर बांदपाक 400 ही तांकां अलॉट केल्या आनी तांच्या नांवार आसा खरी पूण ती आयज लोकांक अजूनय तांचे नांवार जालें ना मालकी हक्क जालो ना तेन्ना हांवें एकच आमच्या माननीय मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली की तुजी कारकिर्दी भितर हे की एटलिस्ट तांकां क्लास 2 वयल्यान क्लास 1चेर तेंचें नांव पडचें जेणे करून तांकां दिसतलें की आपल्याक मालकी हक्क खंय तरी मेळ्ळेले आसा आनी हें जाल्यार म्हणलें ती ताबडतोब जेन्ना उतर दिलें की आपूण हें करतले आपली टीम सगळी घेवन आपूण त्या कामाक सुरवात करतले आनी त्या प्रमाणे तिणी डायरेक्ट आमच्या कलेक्टराक सांगले उपरांत सगळे सर्वेर हे केले अपॉयंट केलात आनी प्रॅक्टिकली काम तिणें आयज धरणग्रस्त लोकांचें आज काम चालू केल्लें आसा म्हणून हांव तांकां आमच्या साळावलेचे धरणग्रस्त लोक आसा हांच्या सगळ्यांच्या वतीन हो प्रश्न हांव आतांच न्ही गेली 20-22 वर्सां एसेंब्ली आसतना प्रत्येक एसेंब्लीक हो जो प्रश्न आसा की हांचेर जो अन्याय जाल्लो आसा हो दूर जावपाक जाय आनी जेन्ना लिडर ऑपोजिशन जाले उपरांत जेन्ना लोकांनी म्हाका थंय आपोवन व्हेल्लो आनी आपोवन व्हेले उपरांत म्हाका ही म्हणजे जेन्ना मागणी केली हांवें ताका आश्वासन दिल्लो हो प्रश्न म्हळ्यार हांव एसेंब्लीक मांडटलो आनी मांडले उपरांत आयज आमच्या माननीय मिनिस्टराक जे आमचे जेनिफर मुंचरात यांनी उतरा प्रमाणे जे सांगले त्या प्रमाणे कामाक प्रॅक्टिकली चालू केल्लें आसा आनी तेजेच आज पाठ पुरवठा फॉलोअप करपा खातीर म्हणून आयज आमी स्टेटस जाणून घेवपा खातीर आयज मिटींग तरी परत आमी आज घेतली सगळी सविस्तर कलेक्टरांनी डेप्युटी कलेक्टर सगळी म्हायती दिल्ली आसा आनी खऱ्या अर्थान तिणी 1 म्हयन्या भितर म्हणजे आमी फक्त ऑगस्टाची मिटींग जाल्ली आसा आयज आमी 30 सप्टेंबरा भितर आसा आनी ऑक्टोबर पर्यंत म्हणजे फुडली म्हयन्याच्या जायसर जे कितें काही गजाली एमेंड करपा जाय कितें करपा जाय जर कॅबिनेटीक जर कितें हाडपा पडटा जाल्यार सुद्दां हाडपाची तयारी दवरली आसा जेणे करून तांकां क्लास 1 वयल्यान क्लास 2चेर तांकां तेंचें नांव हाडपाक आनी हें तिणी काम केल्लें आसा म्हणून हांव तेंच्या धरणग्रस्त लोकांच्या वतीन आमच्या मिनिस्टराच्या हांव तांकां परबी दिता. So today we had the second meeting in regards to the rehabilitation of the affected people. We have a team of 8 surveyors who are working on ground, and I could say that they are working every day 24/7. Okay, they're taking this job very seriously, and we hope to complete it really soon. There are a few issues that we've discussed today which have to be sorted out, but I'm sure within a stipulated time we will complete the job that we promised. After that we'll go to the second phase
the issue of where some people have not been allotted lands, but that will be taken up in the second phase. So the occupancy from class 2 to class 1 will be completed as per schedule. And whatever decisions we need to take at a cabinet level will be discussed with Honorable CM, and we will make sure that it's done. So the decision regarding the 72 is Pardon? How many people are? Totally 640. 640. 563. 643. 643 is the total. But from there, some people have already got it converted. So there are about 540. 216. 216 already. Class 2 to class 1. Yeah, so 216 have already got. So the remaining are left. So that is what we are targeting to complete. the 72 missing families will be taken later. नाही तिने एक पळय तिने 2-3 सगळे कामां स्टार्ट केला एक बरोबर सगळ्याच एक बरोबर जावची so ना that's what I said. We'll take it step Phase by wise, step. Otherwise, phase it will be a mess if we ते won't have to do anything. 48 वर्सां उरलेले काम तिने इनिशिएटिव्ह घेऊन स्टार्ट केला एकच बरोबर एक रातोर तिथं सगळे जावचे ना न्ही कित्याक तांकां 6 आउट ऑफ 643 मागीर 72 केसीस आसात 43 केसीस मागीर मिसींग आसात काही जाण 216 लोकांक ऑलरेडी मेळ्ळे आसात बाकीच्या लोकांक मेळ्ळे ना काही लोकांक हे सगळे इश्यू आज ते आसातच पण तिने स्टार्ट केल्ले आसा आता क्लास So 12 first, क्लास 1 yeah, so we are doing that first. The classification will be done first. Then the 85 who have not been allotted will be done second. And then subsequently the remaining will be done. डेप्युटी सीएम आता 48 इयर्स ते रावले म्हणटात सो आनी कितलो टायम तांकां ना 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 पळय पळय आयकय हांव तिका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी अभिनंदन करता इतल्याच खातीर की तिका जिने आमी मिटींग आमी हेच्या पयलीं सुद्दां खूब घेतलेल्यो म्हणजे पयलीं जेंची गव्हर्मेंट आसली तेन्ना मिटींग घेत आसले पूण जेन्ना ते मिटींग घेतले उपरांत त्या कन्सर्न मिनिस्टरांनी त्या मिटींगेच्या उपरांत प्रॅक्टिकली फिल्डार काम कांय केलें ना पूण ही मिनिस्टर जी आमची आसा मॅडम मनसरात तिने मिटींग गेल्ली लास्ट मंथ आमी मिटींग घेतली आनी ताबडतोब त्या मिटींगेक तिने सांगिल्ले प्रमाणे तिने खरें प्रॅक्टिकली टीम घालून आतां तिने म्हणला ते पळय 7-8 सर्वेरे घालून कलेक्टरा सांगून डेप्युटी कलेक्टरा अपॉयंट करून ते फिल्डार काम चालू जाल्लें आसा म्हळ्यार सांगलें आतां इतली वर्सां रावपाचे प्रश्न येना जे तांकां आतां सुद्दां आमी मिटींग जाल्ल्या थोडेशें आमकां कॅबिनेटीक कितें तरी थोडें दुरुस्त करचें पडटलें एमेंड करचें पडटलें ते सुद्दां नोट मूव आमचे कलेक्टर करतले मिनिस्टर For करतले the classification will be done now. No. In a month's time. No, I How don't long think do I have to they won't have to wait at least for another 48 years. We'll finish it by the end of this year. For sure. Whatever we can do, the classification will be done now. And then, like I said, the second phase of it, I think we should take about 2 months. Yes, ma'am. So I think all in all, in next 2 months things the second stage, the second phase will be taken up. So I think all in all, maybe By the end of this year. yeah, by the end of this year, we should be able The to issue will finish. be- Yeah. जितली जावं तितले इच्छा शक्ती म्हणटा पळय न्हू तितले इंट्रस्ट तो कोणी हांव कोणाचें नांव घेयना पूण खंयच्याच मिनिस्टरांनी जें नांव जे इनिशिएटीव घेवपाक जाय आसलें ज्या पद्दतीन करपाक जाय आसलें तें म्हाका दिसता खंय तरी तें करपाक कमी पडलें कित्याक जेन्ना जेन्ना सगळो हो इशू जर आतां ही मिनिस्टर जर करपाक शकता तर आनी कोण मिनिस्टरय करपाक शकता न्हू पूण तशें करप जालें ना पण एक पॉझिटिव्ह विचाराचें जर काम ह्या मनीस आसत जाल्यार काम जाता आतां आमचें टीम वर्क चलता डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात ते आमचे कॅप्टन आसात आमी जेन्ना भाजपा भितर काम करता आसतना आमी कलीग आसात कॅबिनेट कलीग आनी जें कितें आयज आमी लोकांक आश्वासन दितात तें आमी करतात आनी हेच प्रमाणे तिणें आयज उत्तर दिल्लें ते प्रमाणे करपाक घेतलें आसा हाच्या पयलीं कितें जालें ना इतलें डिफिकल्ट अशें म्हाका दिसना पूण ह्या टायमार जर जाता जाल्यार पयलीं जावं आशिल्लें पूण त्या मनशांनी त्या प्रमाणे काम करून घेवूंक जाय आशिल्लें पूण आयज एक सगळें पॉझिटिव्ह सगळें एक विचाराचें हें चल्लां आनी सगळेंच आमी काम करता आसतना आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या जे मार्गदर्शना खाली आमी काम करतात आनी ताका लागून तिणें आयज उतर दिल्लें त्या प्रमाणे आयज लोकांक तेणी काम करपाक हाती घेतलें आसा ओके And also our team is very good. So I would like to thank the collector who's very proactive. Any work you give him, he makes sure it's done very quickly. Plus our team of our Correct. deputy collectors and Mamlatars, everybody is excellent. So हांव मॅडम एड करता इतलोच हांव कलेक्टराक तुजे वतीन हांव करूं इतलो कित्याक कोविडाच्या टायमा भितर सुद्दां सालसेट तालुक्याचो आनी काणकोण तालुक्याचो इन्चार्ज म्हाका सेवान केल्लो आनी आमी अनेक हांगा मिटींग टायम टू टायम मिटींग घेतली आसात ती कोविडाच्या टायमार कशी लोकांची प्रिकॉशन 8 कॉन्स्टिट्युन्सी आसा सालसेटीक 8 मतदारसंघ आसा 8 मतदारसंघाचे आमी जर म्हाका इन्चार्ज अपॉयंट केलो तेन्ना कलेक्टराक घेवन SP घेवन टायम टू टायम मिटींग केला आमी आनी कलेक्टराचें खरेंच इतलें काम तिणें बरें केल्लें आसा कित्याक कसलेच दीस आनी रात म्हणटा असो पळयनासतना तेणें आख्खे एंटायर टिमी घेवन काम केल्लें आसा आनी ह्या कोविडाच्या सिच्युएशना भितर सुद्दां जेन्ना मॅडम म्हणल्या प्रमाणे तें काम करता सुद्दां हें काम केल्लें आसा कळ्ळें न्ही आतां कोविडाच्या टायमार कोणूच काम करूं सोदना बाकीचे
कोविड म्हणजे बाकीची ॲक्टिविटी करपाक टायम मेळना पूण इतले कोविडाचें काम करता आसतना सुद्दां तेणी धरणग्रस्ताच्या कामाक सुद्दां प्रायोरिटी दिल्ली आसा. Thank you for the kind words. Madam, there are many problems of this collectorate building, and during your last visit, you had assured us that some of these Yes, problems I will be know what you're solved. talking about the toilets. So from my side, I've done everything. File is ready. It is with the PWD because they maintain the building. So from my side, whatever I said, I have done. Prepared the file and it's with PWD. They're only waiting for the sanction amount to fix it. Madam, there are also problems of maintenance of this building as well. Yeah. So PWD is supposed to be maintaining this building, which is the Yes, ma'am.